विसा उपरांत तुमकां येवकार. गोंय घटक राज्य दिसा निमतान मुखेलमंत्र्यान गोंयांत संकल्प घेतला. वर्सा भितर गोंय कचरो मुक्त करपाचें. ह्या खातीर क्लीन गोवा ग्रीन गोवा हें वाक्य आपणायलां. घटक राज्य दिसा निमतान राज्यांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कार्यावळ आयोजीत केल्ली. दक्षिण गोंयच्या कार्यावळीक विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर आनी हेर मानेस्त्यो हजर आशिल्ले. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. ताचे उपरांत युनियन टेरिटरी आनी घटक राज स्टेट ह्या कितले संबंद हेचो फरक कितलो डिफरन्स कितलो हें तुमकां वेळ सांगपाचें गरज ना. युनियन टेरिटरी आसता जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसता, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या आदेशानुसार वागचें पडटा. जो स्टेट गव्हर्मेंटाचो स्टेटहूड जाल्ले घटक राज ते स्वता राज्य आसता, त्या राज्याक स्वताचे डिसिजन स्वता घेवपाक मेळटात. सेंट्रलाचे योगदान जाय पडटाच, कसलेय डिसिजन घेता आसतना आपले स्वतंत्र राज्य म्हणून आमी घेवंक शकतात. आज गोंयांत पळयात आमकां युनिव्हर्सिटी आमची आसा, स्वताची आसा. गोंया भितर आमचे हायकोर्टाचे हांगा शाखा आसा, स्वताची आसा. बॉम्बे हायकोर्ट तो जायना, पूण हांगा स्वतंत्र शाखा आसा. ह्यो कांय गजाली जर आसल्यो तर आमी युनियन टेरिटरी म्हणून आसल्यो जाल्यार आमकां कदाचित त्यो आमकां मेळपाक अवघड वयताल्यो, मेळत नासल्यो. म्हणजे घटक राज जावप म्हणल्यार ताचो फायदो कितलो हें आमी तुमी सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय. आनी त्या नंतर त्या निमित्तान आयज बरी सुरवात जाल्ली आसा की गोंया भितर कशी नितळसाण दवरची, क्लीन गोवा कसो दवरचो आनी प्रत्येकाची जबाबदारी कितें. आतां तो एडिशनल डायरेक्टरान डिस्कस केली की हांगा नगरपालिका म्हणल्यार अर्बन एरिया आसा आनी रुरल एरिया म्हणजे ग्रामपंचायती आसा, सुरवय आसात आनी पंचायत सेक्रेटरी आसात, चेअरपर्सन आसात आनी कौन्सिलर आसात, तशेंच सरपंच आसात. म्हळ्यार सगळे नगरपालिका आनी पंचायत म्हळ्यार सगळ्याच गोंय एरिया सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, सगळ्यांची जबाबदारी आसा. Plastic waste today. I think it's about time we sit back and we start wondering and dwelling on what our ancestors did that we are not doing right today. It's just not affecting the environment, it's affecting us, it's affecting our animals. The cows are eating plastic. You go into the ocean, you find that littered with plastic. Are you aware that plastic cannot biodegrade? It will just wear and tear down to the most minutest of particles called microplastics. And microplastics in micron levels are free floating in the sea. Guess who's eating it? The fish. Guess who's eating the fish? We. Technically, we are eating our own garbage.